नोकऱ्यांनी कायम जावपाची वाट पळयत युवक म्हातारे जाले तरी तांकां न्याय मेळना आणि मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण युवाची घोशणा करता। 2012 भाजपा सरकारान गोंयच्या युवकांक 50,000 नोकऱ्यांचे 4,500 नोकरी भत्त्याचे उतर दिल्ले, पूण प्रत्यक्षात कितले नोकरी दिल्यो, कितल्या जाणांक स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर केले तेची श्वेतपत्रिका मुख्यमंत्र्यान काडची। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताक काँग्रेसीन आव्हान दिला। लोकांक आकर्षित करपा खातीर भाजपान स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत सारकेली उतरावळ तयार केल्या। तातूंत आतां भर घातल्या ती स्वयंपूर्ण युवा हे घोशणेन, पूण ही गोंयच्या तरणाट्यांच्या कानात घालपाची एक येवजण। पार्ट टायम करत, टेम्पररी काम करत युवक आतां म्हातारे जायत आयले तरी तांकां सरकार फिक्स करिना। ते स्वयंपूर्ण कशे जातले? काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकार विचारता। गोंयच्या तरणाट्यांनी भाजपा सरकाराच्या फटिंगपणाचेर विश्वास दवरचो न्हू अशें आवाहनय अमरनाथ पणजीकारान केलां। आयकात ताका। झेडपी इलेक्शनाच्या वेळार या भाजपा सरकारान अनाउन्स केले की आम्ही 10,000 नोकऱ्यो आमच्या तरणाट्यांक दितले आणि आता मुख्यमंत्री म्हणतात की आतापर्यंत आम्ही 1,000 नोकऱ्यो दिल्या, पण त्याचे सत्य कितें, सातत्य कितें हे कोणाकूच खबर ना। आमकां दुबाव असा 1,000 सुद्धा या गोंयच्या भाजपा सरकारान आमच्या तरणाट्यांक जॉब अजून मेरेन दिवंक ना। स्टेज मॅनेजमेंट करता आणि स्वयंपूर्ण युवा व इव्हेंट घडोवन हाडटा आमच्या तरणाट्यांक फटोवंक। लज या मुख्यमंत्र्याक, लज या गोंयच्या सरकाराक। आयज तरणाटे तांकां खबर ना की ह्या सरकारची सायट, ऑफिशियल सायट कितें म्हणटा आनी तेचेर कितें आसा पळय हे जावन आसा ह्या सरकाराचेर झणझणीत थापट। हे तो तरणाटे तुमच्यो सायटी कित्याक उगडटले? तुम्ही फटींग तुमच्या सायटीचेर, तुमच्या सरकाराचेर, तुमच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वासूच ना आणि त्याच खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर ते स्वयंपूर्ण युवाचेर ते संमेलन घेता, थंयसर ह्या युवकांनी तेचेर सडसडीत थापट मारलेले आसा। युवकांक कांयच खबर ना। हे सरकार फेल जाले। 9 वर्सां आणि 10 महिने झाले हे सरकार आमच्या युवकांक स्वयंपूर्ण करपाक असफल झाले आणि उरलेल्या 2 महिन्यांत तुम्ही कशे करतले? प्रायव्हेट सेक्टरान कितल्याशाच तरणाट्यांक आमच्या काढून उडयल्या। इवन आमचे जे मिडिया भाव आसा त्या मिडिया भावांचेर अन्याय झाला। या सरकारान कितें केला? तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक कितें केला? कितलेशेच मिडिया भाव जे 25-30 वर्सां, 20 वर्सां, 15 वर्सां जे नोकऱ्यो करताले त्यांचे पगार कमी केला, तांकां काढून उडयल्या। या सरकारान कोणाची दखल घेतल्या? तुम्ही जेन्ना स्वयंपूर्ण युवा म्हणतात तेन्ना आमचे पार्ट टाइम जॉब करपी, टेम्पररी जॉब करपी, पॅरा टीचर्स हेंचे कितें घ्या? ते युवा ना? तांकां स्वयंपूर्ण केन्ना करतले? पीडब्ल्यूडी सोसायटीच्या अंडर जे कितलेशेच तरणाटे आसा, कितलीशीच वर्सां तेंचे गेली, ते युवक आयज म्हातारे जावंक पावले, तांकां केन्ना तुम्ही परमनंट करतले? जे पार्ट टाइम आसा, टेम्पररी लोक आसात, जे सोसायटीच्या अंतर्गत आसा, जो पॅरा टीचर्स आसा, तांकां तुम्ही केन्ना स्वयंपूर्ण करतले? हांव चॅलेंज करता ह्या मुख्यमंत्र्याक की तूं जर खऱ्या अर्थान गोंयच्या जनते मुखार सत्य उलयता, जर तुझ्या उतरांनी सातत्य आसा आणि जर खऱ्या अर्थान तुका सर्वांगीण विकास करपाचो आसा जाल्यार व्हाईट पेपर गोंयच्या जनते मुखार दवर। अनएम्प्लॉयमेंट कितले आसा, कितले तरुण शिक्षित आसा, खंयच्या खंयच्या कॅटेगरीन त्यांच्या एज्युकेशन घेतलेले आसा आणि तुम्ही आयज मेरेन नोकऱ्यो कितल्या लोकांक दिल्यो, कितल्या तरणाट्यांक दिल्यो हे जाहीर कर। व्हाईट पेपर घेवन यो आणि तेन्ना तरणाटो तुजेर विश्वास करतलो। इंजिनियर जाल्ले आसा, ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, टेक्निकल एज्युकेशन घेतलेले आसा, या बीएड आसा, डीएड आसा, हे सगळे तरणाटे आयज वाट पळयता की केन्ना आपणाक जॉब मेळटले, केन्ना म्हाका जॉब मेळटले, केन्ना माझे स्वयंपूर्ण माझो परिवार जातलो। स्वयंपूर्ण युवा फटिंगपणांनी जावंक शकता,
स्वयंपूर्ण युवा मुख्यमंत्र्याच्या त्या भाषणांनी आणि शब्दावलीन जावंक शकता. काँग्रेस पार्टी, काँग्रेसचे सरकार 2022 या गोयच्या राज्याचेर सत्ता करतली आणि गोयच्या तरणाट्यांक खऱ्या अर्थान नोकऱ्यो मेळटल्यो. गोवा 365 खातीर श्यामचारी.